काणी भीक बरयणार बात्ती केलाराय. सादर करता रेनिटा पायस, कारकोळ, ओमान. दनपरांचें जेवण जातस आरम कदलार बसून दिसाळ्याचेर मग्न जाल्ली श्रीमती हेलेन गिमाळी रजा जाल्ल्यान तिची ते गाय भुरगीं घरांत तांच्या इतल्याक खेळोन आसलीं. अचानक जाल्ल्या गेटीच्या आवाजाक जे दिश्ट दिसाळ्याचेर थावन मेकळी जाली. सादारण तिजेच प्रायाची एकली स्त्री गेट उक्ती करून इतल्याक रिगताली. तांच्यो दिश्टी एकामेकाक भेटल्यो तरी हेलेनाक ते अपरिचीत स्त्रियेची वळख जाली ना. ते स्त्रियेन आपलें वोंट रुंदायलें आनी स्वादीक हांसो पाटयलो. निर्वोग नासता हेलेनानी तोंडार हांसो हाडलो. तरी ती स्त्री कोण म्हणून सवाल हेलेनाच्या दोळ्यांनी उबें आसलें. ती स्त्री येवन मेटाचेर पावली तरी उलोवपाची घडी आजून येवंक नातली. कितें भितर आपयनाय त्या स्त्रियेन हेलेनाक जागयलें. हां, म्हाका तुजी वळख जाली ना तशें हेलेन सतत उलयलें. घरादारार आयिल्ल्यांक भितर आपोवचें मनशां पूण उतरां सोवें हेलेनान घरा भितरलो पंखो चालू केलो. आयिल्ली स्त्री बसली पूण हेलेनान तिचे लागीं उलोवचें मोन केलें ना. म्हजी वळख तुका मेळ्ळी ना हेलेन? ती अपरिचीत स्त्री उलयली हेलेना लागीं. तुजें घर सोदून काडी जाय तर सकाळीं भायर सरल्या म्हाका आतां दनपरां पावचें पडलें. हांव मनशांची पिशी, उलोवंक मनशां मेळ्ळीं तर हांव दादोशी, पूण वळख नातिल्ल्यांक हांव चिक्के उलोवंक पाटी. हेलेनानी सोंड दिलें ना. त्या मट्टाक हांवूय तशेंच. तुजो ताळो घेंगी आयकल्ल्या बरी जाता. तुवें तुजी वळख सांगली तर? खंडीत सांगता आबा, पूण तुका आजून म्हजी वळख मेळ्ळी ना म्हणटना परवा ना. म्हाका तानेक एक ग्लास उदक पिवंक दिशी गी. ओ खंडीत सॉरी. वताच्या बराक घरा आयिल्ल्या तुका तानेक दिवंकी हांव विसरलें. वोट ना, म्हाका फकत एक ग्लास शेळें उदक दी, फ्रिज्जाचें नाका. हेलेनान हाडून दिल्लें उदक पियेतस आपले कुडीतावन सुटसो घाम पुसीत ती चिक्के सुटसुडीत जाली. तूं कापितानियो शिकतना तुज्या क्लासींत जसिंता म्हणलें एक चेडूं आसलें. तुका उडास आसा? हां, अरे बाप रे, तूं जसिंता गो? घोड्या, येदोळ पर्यंत तुजी वळख दाखयनासतना म्हाका सतयलें. म्हाकाय पळय तुजी वळख मेळ्ळी ना. परिक्षा जावन गेल्ल्याक आमी मेळूंकूच ना, तर म्हाका तुजी वळख कशी मेळची आबा? आतां खंय आसाय गो तूं? काजार जावन विंगड गेल्ले ब्रिन्स हांवें विंगड जालीं. आतां हांव मंजुरांत रावतां. कितलीं वर्सां जालीं गो तुजें काजार जावन? इस्कोलाक शिकतना सांगतलीं आपूण काजार जायना म्हणून. हेलेनान आदलो उडास केलो. जाल्यार काजार जालीं 8 वर्सां जालीं. तर तुका आनी म्हाका एकच वर्सांत काजार जाल्लें. हेलेन आतां चिक्के सुडाळ जालें. कितें गाल्फा गारपणी भेटलो? ना गो, गांवसोसू. म्हाका पयलें तावनी गाल्फागरांचें कांयच नातलें. म्हजो न्हवरो बँकांत काम करता, जिवन बऱ्यान चलता. आतां म्हजो न्हवरो ल्हान मोठोसो बिझनेसमॅन. ताका पेंटेंत एक जवळी शॉप आसा. ताणें म्हाका तेगां भुरगीं दिल्यांत. तशें हांव बिंदास आसां. हांव हांगासर बांटवाळांत आसा म्हणून तुका कशें कळ्ळें? हेलेनान शिदा सवाल केलें आपले इश्टिणेक. हे जेजू, 2 वर्सां तावन तुका सोदून काडी जाय म्हणून हांव प्रयत्न करून आसां. तुजो विळास नासतना बारीस कश्ट जाले. तरी पूण हांवें तुका मेळ्ळा जायच आसलें. गेले त्या हप्त्यांत हांवें तुजी तस्वीर कन्नड दिसाळ्याचेर पळयली. तूं महिला मंडळाची अध्यक्ष जालाय नेंगी. तशें तुजो पत्तो करूंक सुलभ जालें. कशीं तूं म्हाका सोदून काडलें नेंगी. आसूं, आतां तुवें म्हाका सोदून येवची तसली गरज कसली म्हणलें सांगताय गी. हेलेन, हांव तुजे लागीं भीक मागोंक आयल्या. दया करून जायना म्हूण सांगिनाका. जसिंता गंभीरायेन म्हणालें. भीक? म्हजे लागीं?
हेलेनाच्यो आश्ट्यो वयर सडल्यो, कपालार मिरयो पडल्यो. ताणें जसिंताक पांयां तावन माथ्या पर्यंत पळयलें. आंगार जायतें भांगार आसा. बरें करून न्हेसलां. घोवाक बँकांत काम आसा म्हणटा. तर हाका भीक मागची गरज कितें पडली आबा? काय हाच्या न्हवऱ्यान ताका सोडलां? कितें चिंताय तूं हेलेन? हांव तुजे लागीं दर दिरव्याचें भीक मागोंक येवंक ना. तें म्हज्या लागीं जाय पुरतें आसा. तर आनी कसलें भीक तुका जाय म्हजें तावनू? तुका दिवचें तसलें भीक म्हजे लागीं आसा गी. त्याच खातीर हांव हांगा तुज्या पांया लागीं आयल्या. हेलेन सगळें शर्मेलें. तशें तूं कांय भियेनाका. हांव तुका खंयचेय रितीन लुकसाण करूंक येवंक ना. आळे, आमी सांगोता इस्कॉलांत शिकतना आमी जिवाक जीव दिवची इश्टीण जावन आसल्या. आनी तवळ हांवें आनी तुवें सबार फावटी सांगिल्लें आसा की म्हजो जीव दिवंक तरी हांव तयार आसा म्हणून. तुका उडास आसा? एक सुबोशेंत आमी जेवतलें हांव. आनी वय जसिंता, तें म्हाका आजून उडास आसा. तर आतां हांवें तुज्या खातीर म्हजो जीव दिवचें म्हणचें गी तुवें. प्लीज जाल्यान दया करून राकार जायनाका. म्हाका पुरतें आयक. हांव तुका पयलेंच सांगलां, हांव तुका खंयच्याय तरान लुकसाण करूंक येवंक ना म्हणून. तुज्या कुटुंबाकय जावं कांय दसूंक येवंक ना. म्हाका फकत एक भीक जाय तुजें तावन. कसलें तें भीक जसिंता? वगी सांग, म्हजी तकली पाड करनाका. सांगता गो हेलेन. कशें सांगचें म्हणलेंच म्हाका समजना. बेजाराय जाता. पूण तुज्या लागीं सांगल्या शिवाय म्हाका निर्वोग ना. तूं म्हजें जिवा वरतें इश्टीण आनी ही म्हजी आशा तूं मात जारी करूंक शकतलें. ती पातयणी म्हाका तुजेर आसा, कित्याक आमी 10 वर्सां पर्यंत सांगाता जियेल्ल्यो. जाय जसिंता, म्हजे शिंतीत कडवळचे पयलीं एक पटी सांगून सोड प्लीज. दोगांयच्यो दिश्टी एक जाल्यो. जसिंतान हेलेनाच्या कपाला वयले केस आपल्या दोनी हातांनी पाटी पुसले आनी हेलेनाच्या कपालाचो एक कीस घेतलो. हें गितेंच समजनासतना हेलेन शर्मेलें आनी त्या वेळार तें पळयतना ताका जसिंताच्या दोगांय दोळ्यांनी दुकां भरून येवचीं दिसलीं. तें आतां निजाय गे आज आपलेंच. जसिंताक कांय सवाल करया म्हूण चिंतनाच जसिंतान आपलें तोंड उगडलें. हेलेना, म्हाका एक भुरगें जाय. म्हळ्यार? आपणाक कळीत नासतनाच सवाल उसळ्ळें हेलेनाच्या तोंडांतल्यान. भियेनाका. तुजें भुरगें म्हाका नाका. तुजें तावन जल्मल्लें भुरगें म्हाका नाका. म्हज्याच गर्भांत किरलेलें भुरगें म्हाका एक जायचें. हें काय तकलें दसकत जालां गाय म्हणलें सवाल उदेलें हेलेनाच्या मोतींत. तें जसिंताक सदेक नदरेन पळोवंक लागलें. तूं कितें उलयताय म्हणलें म्हाका समजना जस्सी. तुका समजतलें हेलेन. पळय, म्हाका म्हज्या न्हवऱ्या तावन भुरगें जायना म्हणलें आमकां कळीत जालां. पूण म्हाका म्हज्या उदारांतूनच एक भुरगें जायचें. हांव वांज न्ही म्हणलें म्हाका संवसाराक दाखोवंक जाय. म्हजो घोव नपुंसक म्हणलें संवसाराक कळचें म्हाका नाका. ताकाय हें पसंद ना. आनी हो घोट भायर पडत तर समाजांत आमकां कसलेंच स्थान आसचें ना. ताच्या कुटुंबांत म्हाका खंडीत जागो मेळचो ना. म्हजो गर्भ बेश्टोच सुकोवन वेतलो हेलेन. देखून हांवें कितें करी जाय? हेलेनाचो ताळो कांपतालो. हें जेस्सी कसले तरी शिरीगुंडी करन हांगा राखून रावलां म्हणलें चिंतून. म्हाका एक भलायकीवंत दादल्याची गरज आसा. म्हाका फकत ताची बीत ताणें दिल्यार पुरो. एक घडयेक हेलेनाची उतरांच सुटली नात. दोळे ताचे हल्ले नात. उपरांत तें निदान सानीन जावन आयलें. पूण जेस्सी, हांवें तुका एका दादल्याक सोदून दिवच्या बदलाक तें काम तुकाच खुद्द करयेत न्ही गे. आनी हें काम म्हाका म्हज्यान करूंक जावचें ना. नालिसायेचें काम हें. हांव ओंपतां हेलेन. हें काम एके रितीचें प्रद्वार. पूण म्हाका म्हजें म्हणलें एक भुरगें जाय. तूं कितें म्हूण चिंताय जस्सी? लोकांक कळात तर आनी तो दादलो तुका ब्लॅकमेल करन. त्यास देखून एक पातयेणेसो दादलो म्हाका जाय हेलेन.
देखूनच हांव तुका सोदून आयल्या. हेलेनाच्या पांया पोंदली धर्ण पोंदाक वता तशें बगलें. बर्फ फातरार आपणाक बलात्कारान बसयलां तशें तें छड पडोवंक लागलें. जेसी, तूं आज कित्याक गी हुमिणांनी उलयताय? एकच तुजी तकली पिरवाल्या या? ना हेलेन, हांव सारकी आसां. तुका भुरगीं आसात, एक न्ही तेगां, पूण म्हाका आजून एकय भुरगें ना. म्हाका भोगची करंदाय निराशा तूं समजल्लें तर? वय, तुका कशें कळचें हें सगळें? हेलेनान कसलीच जाप दिली ना, कित्याक ताका हो मिस्तेर समजूंक चिंतूंकय जायना तसलो जाल्लो. जेसी थंय कसली तरी मानसीक पिडा आसा म्हणलें ताका स्पश्ट जालें. हेलेन, तुवें म्हजे खातीर कांयच करचें नाका, कितेंय दिवचें नाका. त्या दादल्याक हांवें सोदलां, तूं फकत ताका राजी कर. घडयेन घडी हेलेनाक हें जेसी मिस्तेरांच्या खंदकांत लोटतालें आनी हेलेन असहाय्यक जावन चडपडतालें. म्हळ्यार पळय हेलेन, तो दादलो बरो आनी घूट सांबाळचो मनीस म्हणून हांव जाणां. तो म्हाका एका भुरग्याचें देणें दिवंक शकतलो तेंय हांव जाणां. तो काजारी जावन आसा, भुरग्यांचो बापूय, ताची बायली बरी मनीस, पातयेण्याची स्त्री. त्या दादल्याक ते स्त्रियेन समजायलें तर हांव धन्य जातलें, म्हजो गर्भ भरतलो, हांव आवय जातलें आनी आमचें पणगील पडिल्लें कुटुंब पाकळयतलें. जेसी, तूं तुज्या घोवाक घात कर न्ह. ना गो बाळा, हें हांव म्हज्या न्हवऱ्याच्या परवानगेनच करतां. ताचीच ही आलोचन. आनी कित्याक गी म्हाका हें सगळें आयकूंकच हळशीक भोगता. तूं एकली क्रिस्तांव काजारी जावन तूं इतलें बरें आसलें. हांव आतां निस्कळ आनी बरी आसां हेलेन. सुखी आनी संतोशान आमी आसा जाय तर आमकां आमचें म्हणलें एक भुरगें जाय. तें आपणावचें विधान चिक्कें आणवें आनी तुजे दिश्टीक हळशीक जावंक पुरो. पूण आमचो उद्देश बरो हेलेन, आनी तूं कोणाकी नालिसायना. देवाचें बोगसाणें म्हाका आसतलें म्हणून हांव बरो वसतां. मोरा पर्यंत भुरगें ना म्हणून आमी खरगून उरच्या की? नाका गो चेडवा, असली पिशी आलोचन म्हाका सांगून तुज्या अनिस्कळ पातकाक म्हाकाय वांटेली करनाका. हांव तुका हे सांगतींत हरगीज कुमो करिना. सॉरी. हेलेन दम बांदून उलयलें. तर म्हजे खातीर जीव दिवंकी तयार आसाय म्हूण सांगून तुवें इतले फावटी म्हाका बासयल्लें तें सगळें फटगी? तूं म्हजी खरें इश्टीण न्ही? गरजेक पडनातलें तूं म्हाका इश्टीण जावन? आतां जाल्यारय हांव तुका जीव दिवंक तयार आसां जेसी, पूण असलें बुरशें काम करचें म्हाका मेतेर करिनाका. दया करून म्हाका वत्ताय करनाका. म्हजो जीव जाल्यारय तूं आतां विसार. म्हाका तुजो जीव नाका गो हेलेन. एका दिसाक आपणाचें वीर म्हज्या गर्भान भरच्याक तुजो घोव जाय. हेलेनाचें काळीजच रावलें म्हणयत. ताच्या कानाकच पातयेलें ना. ताची कूड थंडगार जाल्ली ह्या अचानक आघाता निमती. ताच्या तकलेर एका फाटल्यान एक गडगडो मारलो अनुभव जालो. एक फावटी, फकत एक फावटी तुजो घोव म्हाका ताच्या विऱ्याचें भीक दिवन दी. उपरांत हांव तुमचे दिश्टेक पडची ना. खंडीत हेलेन, हांव तुका भास दितां. तोंड धांप लजमाड्या. बसलें हेलेन जेसीच्या मुस्काराक मारूंक उबें जालें. पूण कुडीन ताच्या तितलें बोळ रुता जावंक नातल्यान तें तशेंच बसलें कातरलेल्या केळम्या भाशेन. ताचे दोळे मात्र अजून जेसीचेर खंचले. जेसी, तूं निकाळ गो हांगाताव न्हू, आतांच न्ही तर? हेलेन खर्शेवंक लागलें. तुका कितलें धैर्य पावलें न्ही गी? म्हज्या घोवाक? शी, तूं म्हजें घर देसवाडकूच साजांक हांगासर आयलाय. तुका हांवें म्हज्या घरांत रीगच दिवंक नजो आसली, व्हडली चूक जाली. आतां जेसी कितेंच उलयलें ना. तें आपलें मान सकयल बागोवन बसलें. हेलेन रागार मुसमुसतालें. 5 मिनटां पाशार जालीं. कसलोच आवाज ना. घरांत हेर कोणूच नातल्यान
ती सिमिस्त्रे भाशेन जालें. भुरगीं घरांत भायर वचून हितलान खेळटालीं. हांव येता हेलेन, निराशी तोळ्यान आपलें तोंड साफ करून म्हणालें जसिंता. तुजें कुटुंब हांव तेसवाटूंक ह्या निसंतान करूंक आयिल्ली न्ही. तूं म्हजें खरें इश्टीन आनी म्हजी आशा जाणा जावन तूं म्हाका आदार दितली म्हणल्या भरवशान हांव आयिल्लें. पूण म्हजी ती आशा जारी करूंक अवकाश करून दिनाय म्हणल्या उपरांत हांवें अशें तुजे लागीं आड्डोस मागून कांय फायदो ना. ही आणवी समाज म्हाका वांज गोड्डू म्हूण सांगून वो लावन म्हजी मांसां खाताना तुवें ताचे बराबर हांसून म्हजी खेळकुळां कर हेलेन. तुका हांवें मस्त इजा दिली, दुखयलें हांगासर येवन. हांव चलतां. जसिंता मेटा देवा लागलें. जेसी, दया करून म्हाका बक्षी. तुका दुखोवच्याक हांव तशें उलयली न्ही. ही घातकी समाज तुज्या तसल्या भुरगीं नातल्या स्त्रियेक खंयचे रितीन पळयता म्हणलें हांव जाणां. आसो हेलेन, हें म्हजें नशीब. हांव अशेंच जिवन मरतलें. हेर कोणा लागीं गेल्यारय आमचे मर्यादीक थुकतीत म्हणल्या खातीर तूं गूड सांबाळशी आनी ह्या म्हज्या कामांत म्हाका आदार जावन भीक दिशी म्हूण सांगून हांव चिंतिल्लें. पूण हांवें चिंतिल्लें तें फट जालें. परवा ना. हेलेनान कितेंच जवाब दिली ना, कित्याक ताचे लागीं उलोवच्याक उतरां नातलीं. जेसी झाडायची मेटां काडून हेलेनागेर तावन फाटीं परतालें. जसिंताची बरी खबर आयिल्ली हेलेनाक. ताच्या तोंडाचेर हांसो पाकलेल्यो, संतोश आनी तृप्तेच्यो. ताणें एका फारान 2 सुकणीं मारिल्लीं. आपणाचो न्हवरो म्हणून ताणें एकल्या दादल्याक जसिंतागेर आपोवन व्हेल्लो आनी तो दीस हेलेनानच नामी हारलो जसिंता लागीं विचारूंक. जसिंताचो न्हवरो बँकाच्या गरजेच्या कामाक 2 दिसाक बँगलोर गेल्लो. सकाळीं गेल्लीं तीं दुसऱ्या दिसा सांजे पर्यंत जसिंतागेर रावलीं. जसिंताचो न्हवरो दुसऱ्या दिसा रातीं फाटीं येतालो म्हणून कळटस हेलेन त्या दादल्याक घेवन फाटीं आयिल्लें. जसिंतान हेलेनाचो काळजो थावन तराबस्तूब उपकार बावडलो. आपूण केदींच काजर जायना म्हूण सांगून निचेव केल्ल्या आपल्या आखयच्या पुताक सांगता आपूण व्हेल्ल्या हेलेनान जसिंताच्या प्लॅना प्रकार सोऱ्यान ताका थोडो पिकोवन पाशावान सतावन ताचे थावन आपणाक जाय जाल्लें बीक घेतलें. हेलेन मात्र आनी एका कुडांत आपल्या पतीक चिंतून सगळें मुरगटलें. आपल्या इश्टिणे खातीर ताका हो खेळ खेळा जाय पडलो. सांगातास आपले पतीचें निश्कळपण ताणें राखलें. जसिंताक आशिल्लें जिवीत दिवच्याक एका अंकवाऱ्याक ताणें मोस केल्लो तरी ताका सूख मेळच्याक ताणें अवकाशय करून दिलो म्हण येत. कुटुंबाच्या निश्कळ सुत्रा प्रकार हेलेन आनी जसिंता दोगांय सुखीदारांच. पूण मनशापणाचे नदरेन भौशा ती एकामेकाक गरजेक पावल्ल्यो खऱ्यो इश्टिण्यो. एकली खरी स्त्री कसलो त्याग करूंक तरी तयार आसता, पूण आपल्या घोवाक पयले स्त्रियेच्या ताब्यान दिवंक केदींच तयार ना म्हणलें हेलेनानी रुजू करून दाखयल्लें.